जे म्युनिसिपल वर्कर्स त्यांची सध्या गेल्या 4-5 वर्षांची जर परिस्थिती गेल्या 10 वर्षांची परिस्थिती जर पळयली एकदम बिकट परिस्थिती आसा आणि आज त्यांना जगपाक जे कितें आवश्यक आसा तें सुद्दां तांकां मेळना अशी त्याची परिस्थिती आसा। गोंयचे म्युनिसिपल वर्कर्स हेंचे मिनिमम वेज 1986 गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलें आणि त्या नोटिफिकेशनाक अशें ठरयल्लें की जी पे कमिशन्स असतात त्या पे कमिशनचो जी सॅलरी आसा ती सॅलरी डिवायडेड बाय 26 करून तांकां मिनिमम वेज तांकां दिवप आणि ती एवरी 6 म्हयन्यांनी जशें गव्हर्मेंटाचे DA वाडटा तशी ती इम्प्रूव जाता तशी ती इन्क्रीज जाता। आज हांगा 30-30 वर्सांचे म्युनिसिपल वर्कर काम करतात कन्फर्म ना डेली वेज तांकां तेंचे PF डिडक्शन जाता तेंचे ESI डिडक्शन जाता पूण ESI डिडक्शन जाता ते पयशे ESI वयता पूण तांकां बेनिफीट कांयच मेळना अजून तांकां कार्ड दिवना ESI आयडेंटिटी कार्ड आसता ते तांकां दिवना। प्रोविडंट फंड आसा त्यो प्रोविडंट फंड जवळ जवळ 15 ते 20 केसीस फक्त ह्या 3 पेडणे सांखळे आनी वाळपय ह्या म्युनिसिपालिटींत 15 ते 20 केसीस आयदर डेथ केसीस आसात किंवा रिटायर्ड केसीस आसात तेंचे अजूनय गेले 6-7 वर्सां जालीं तेंचो PF सेटलमेंट जायना तेंचो टायमार PF भरिना म्युनिसिपालिटी पेमेंट तांकां टायमार दिना थोडे डेली वेजीस तेंचो पगार 700 रुपया केला पयलीं 500 रुपया केला 700 रुपया केला आनी हो पगार पेडणे तर 3-3 म्हयने तांकां पगार मेळना ते थोडे 700 रुपया घेतले आनी 3 म्हयने कशे सर्वायव जातले तेंच्यांनी भुरग्यांनी कितें खावपाचें हेजेर खरें म्हणजे आजच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरांनी लक्ष दिवपाक जाय। हे जे चडशे आसा ते सगळे लोकलच आसात थंयचे लागींच आसात सगळे म्युनिसिपल सगळे हरवळे आनी खंयचे हे एरियेचेच आसात चडशे लोकल लोक आसात लोकल कामगार ते काम करतात आणि म्युनिसिपालिटी इज कन्सिडर्ड सेन्सिटिव्ह म्युनिसिपालिटी एक सेन्सिटिव्ह एस्टाब्लिशमेंट आणि ताका कनेक्टेड लोक जे लोक आसात थंयचे जे रहिवासी आसात तांकां कनेक्टेड आसा आणि ताका लागून हेंचो इश्यूय तुजो आसा हेंच्यांनी जगपाचें कशें आपल्या भुरग्यांक कशें पोसपाचें आनी शिकोवपाचें हो तेंचे कडेन ज्वलंत एक प्रस्न आसा। अश्यो केसीस बाकी कडेन जाल्या सुप्रीम कोर्टान लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिला तातूंत स्पेसिफीक गाजियाबाद म्युनिसिपालिटी जजमेंट आसा आनीक खूब जजमेंट आसात पूण हे स्पेसिफीक जजमेंट आसा तातूंत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की कंटिन्युअसली तुमी डेली वेज दवरूंक जायना म्युनिसिपल वर्करांक कारण ते जो जे म्युनिसिपालिटीचे जी काम करता ते परमनंट नेचर ऑफ ते काम आणि जेन्ना परमनंट नेचर ऑफ ते काम आसता तेन्ना तांकां तुमी रेग्युलरायज करपाक जाय एक कितें तुमचें धोरण दवरपाक जाय। एक्चुअली हांगा म्युनिसिपालिटी वर्करांचे पोस्ट सगळे ठरयल्ले आसात एकाउंटंट आसा गॅजेट नोटिफिकेशन 1986 जर काडलें जायत जाल्यार तातूंत प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचे गॅजेट नोटिफिकेशन कितले पोस्ट आसात तेजे क्वॉलिफिकेशन कितें कशें भरपाक जाय ताका सॅलरी कशी दिवपाक जाय हे सगळें मेन्शन केल्लें आसा पूण आज सगळे पोस्ट लिफ्ट करून गव्हर्मेंटान लिफ्ट केल्ले आसात आनी तांकां खंय तरी डेली वेज म्हणून हें करतात मागीर तो स्विपर आसल्यार ताका 700 रुपया सॅलरी ड्रायव्हर आसा जाल्यार ताका 700 रुपया सॅलरी आनी जर तो ऑपरेटर बी कितें आसत जाल्यार ताका 700 रुपया सॅलरी म्हणजे हांगा सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड स्किल्ड अशें कांय ना म्हाका सरकाराचें धोरणच कळना कशें आसा आनी जेन्ना गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन आसा खरें म्हणजे जाल्यार गव्हर्मेंट इज द बेस्ट एम्प्लॉयर आसूंक जाय आदर्श एम्प्लॉयर आसूंक जाय मालक आसूंक जाय तो जर इम्प्लिमेंटेशन करिना नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटूच काडटा मिनिमम वेज तुमी पे कमिशनाची 26 डिवायडेड बाय करून दिवपाक जाय सादारणपणे 1.5 ते 2,000 रुपया ताका 1,500चे वयर ताका मिनिमम वेज मेळपाक पर डे हें नोटिफिकेशन आसतना जर गव्हर्मेंट दिना इम्प्लिमेंटच करिना जाल्यार तो गव्हर्मेंट कसो आसतलो तो हे इश्यू गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करचे फॉलो करचे आणि ह्या लोकांक न्याय दिवचो। परमनंट वर्कर खूब कमी आहा म्हाका दिसता लेस दॅन 500 आसता एक्झॅक्ट म्हाका नंबर खबर ना पूण परमनंट वर्कर खूब कमी आहा। सरकार कित्याक नाही तो परमनंट आता सरकाराचे कितें तरी हें आसता न्ही विशय आसा सरकाराचे कितें आसता आतां आमी पळयतात आमचे कडेन आतां म्युनिसिपालिटी वाळपय म्युनिसिपालिटी आमचे लोक आसतना सुद्दां ते कॉन्ट्रॅक्टाक लोक घालतात आतां तेंचे भितर कॉन्ट्रॅक्टाक लोक कित्याक घालता तेंच कळना आमी काम करतात बाबा आमी काम करता म्हणून केन्ना आमचें ऑब्जेक्शन आसता जाल्यार तुमी आमकां सांगात पूण तरी आसतना कॉन्ट्रॅक्ट मागीर कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आसूं शकता तें हांव तुका सांगूंक शकना कारण परमनंट केले की बाकीच्यो गोश्टी ताका लागना कॉन्ट्रॅक्टाक घेता जाल्यार कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आसूं शकता म्हणून चडशे कॉन्ट्रॅक्ट इश्यू चड आहा
पूण नगरसेवकूच घेता हे कॉन्ट्रॅक्टर. हांवें म्हाका तें कांय खबर ना बाबा. ते हांव तुका सांगता. आता ह्यो खंयच्यो म्युन्सिपालिटी माझ्या कडेन हा आहा पेडणे, सांखळी आनी वाळपय. म्हळ्यार हेका अजून पेमेंट टायमार मेळना ना. आनी हें मेळना म्हणटकीर कन्फर्म ना ते अजून. गणपत रेगुलर तांकां करूंक ना. 30 वर्सां काम केलें पडटा. जे रिटायर जाता तांकां सुद्दां ग्रॅज्युटी मेळना. तेजे टर्मिनल बेनिफीट म्हणजे रिटायरमेंट बेनिफीट कितें आहा ते तांकां मेळना.